फडे नागवेचे थळावे विषय घेऊन ना ग्रामसभेक थळाव्या पंच वांगड्याने उक्तायली नाराजी। आचारसंहितेक लागून खंय आडावन उरले लाईट आणि उदकाचे प्रश्न। मांगोर हिलच्या धाकतळ्यात व्हावून येता संडासाचे उदक, भुरगीं पडपाक लागले दुयेंत। बेगोबेग कारवाई करात, भलायकी खात्याकडेन थळाव्यांनी केली मागणी। फॉरेनराक मारबडव केल्ल्यान हणजूण पोलिसांनी केली एकल्याक अटक। नागवे रावतल्या सोलापूरच्या आशफाक मुजावरान केल्लो हल्लो, आरोपीक दिली पोलीस कस्टडी, वाहनूय घेतला ताब्यात। येवकार हांव जवाहर बर्बे। पळयात खबरो विस्तारान। वास्को मांगोर हिल धाकतळे वाठारात संडासाचे उदक व्हावून येवपाक लागला। थळाव्यांनी ते विशीं चिंता उक्तायल्या। ही घाण खंयच्यान व्हावून येता ताचो सोद घेयात आणि बेगोबेग ते बंद करात, लोकांनी मागला। वयल्या वाठारांतल्यान दर 4 दिसांनी हे उदक पावसाच्या व्हाळांतल्यान व्हावून येता। ताका लागून भुरगीं दुयेंत पडपाक लागल्यात। कांय जाणांक डेंग्यू सारख्या दुयेंतांनी चोपक्यांत धरल्यात, अशें थळाव्यांनी गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले। जळारां वाडल्यांत, रातच्या वेळार घाणेक लागून न्हिदपाक मेळना। भलायकी खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन हें बंद करचें, अशें तांणी मागलां। व्हाळ व्हांवता हांगासरल्यान, व्हाळ पावसाचो व्हाळ, पूण आतां सद्या न्हू संडासाचें गुवाचें उदक, अक्षरशः गुवाचें उदक ओडसून वयल्या मांगरासून धाकट्याचे हितून येता, हे गटऱ्यांक वता। आनी आमचे सद्या कितलेच लोक सीक जाल्ले आसा हेज्या खातीर। आमकां सारकें प्रॉब्लम जाता हे गुवाच्या उदका खातीर। खंयचें उदक येता खबर ना, वयली बिल्डिंगेचें येता काय कितें खंयचें येता खबर ना, पूण हर 4 दिसांनी उदक सोडटा। आमी हेल्थाक सुद्दां कंप्लेंट मारलेली आसा। हे गुवाक लागून हांगा मच्छर इतकी जाल्या की 3 दिसांनी जाली की हांगा भायर बसोंक गावना। 10-11 जाली काय बसपाक येना। भुरग्यांक सामकी 3 दिसां वचून जोर आनी डेंगू अशें कितें तरेतरेचे रोग येयल्ले हांगा। आनी हांगासर एक 2-3 जाण भुरग्यांकूय डेंगू जाल्लो आहा। रातची 10:30-11 जाली की हांगा वासान अशें कितें न्हिदोंक सुद्दां जायना। सामकी गुवाची घाण इतकी मारता की भुरगीं सुद्दां हांगासर फिरता भोंवता। लोक आमचे वाटेन भोंवता म्हण कितें तुमी कशें रावता हांगा काय म्हणून तोंडार हात धरून भोंवता हांगासर। नाकाक लेस धरता आनी म्हणटा तुमी हांगा कशें दीस काडटा काय म्हणून। आनी हे जो गटार केल्लो तो पावसाचें उदीक वयपा येता, असो गू आनी माती गटार वयपा खातीर करूंक ना। पळयतना अशें दिसलें की येल्लो सारकें संडासाचें उदीक। त्या खातीर आमी चॅकिंगेक येयले। तशेंच हांगा आमचो वॉर्ड कावन्सिलर ऑफिसराक ताकाय आपयला। तेणें येयलो धांवन आनी ताका हांगा दाखयलेलें आसा। सो तेणें म्हटलें डायरेक्ट कितें तुमकां कितें आहा तितलें तुमी हें करा, उलया। सो त्या खातीर उलोवपाक हें बरें दिसना। कित्याक पयलीं हे सिवरेज म्हणटा तें हांगा नासलेलें ड्राय, हें फक्त पावसाचें उदक येतालें। पण आयज अशें जालां कितें हो आमचो येदो व्हडलो नाला हो आतां करून करून कमी जाला आनी हे सगळें संडासाचें उदीक हांगा सोडटा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। 2022चे वेंचणुकेत भाजपाच्या गोंय प्रदेश अध्यक्षान सावड्डे मतदारसंघात उबो रावन आपल्या बळग्यार वेचून येवचो, मगोबाच्या सुदीन ढवळीकारान विनय तेंडुलकराक आव्हान दिलां। कापासदाद आसा जाल्यार सुदीन ढवळीकरान राजीनामो दिवन मडकयच्यान परत वेचून येवन दाखोवचो, अशें भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान ताका आव्हान दिल्लें। भाजपाचो सादो बूथ कार्यकर्तो लेगीत ताका हारायतलो, अशें ताणें म्हणिल्लें। ते फाटभुंयेर सुदीन ढवळीकरान ताका प्रति आव्हान दिलां। मडकय भारतीय जनता पक्षाचो बरो कॅन्डिडेट आसा जाल्यार ताका ताणें उबो रावचो। ताच्या खातीर आमचे कार्यकर्ते काम करतले हांव पळयता। पूण त्याच प्रमाणे म्हाका तांकां रिक्वेस्ट, ताणें सावड्डे मतदारसंघात परत एकदां आतां येता ते निवडणुकीत 2022 निवडणुकेक उबें रावचें भारतीय जनता पक्षात आनी निवडून येवचें। म्हणजे लोकांक एक मेसेज वतली की अध्यक्ष आसा तो निवडून येवं शकता म्हणून, ताका राज्यसभेत वचपाची अशी आवश्यकता ना। तो त्याच्या कॅपॅसिटीचेर तो निवडून येवं शकता अशें लोकांक एक मेसेज वतली। कापस्ताद असल्यास सुदीन ढवळीकरान परत एकदा मडकयसून राजीनामो दिवचो आनी निवडून येवन दाखोवचो। भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार ताका उडोवन दाखयतलो। इतल्या लाखांनी पयशे वांटून शिरोडा मतदारसंघात टाकी वाटल्यान कितें करपाचें दवरुना। कापस्तादांतल्या सुदीन ढवळीकरान उबो रावचो। भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार सामान्य बुथाचो कार्यकर्तो ताचो पराभव करता। एकल्यान गाय मारली म्हण दुसऱ्यान वासरू मारचें न्हय, अशें म्हणत तेंडुलकराच्या आव्हानान दुखवल्ल्या ढवळीकरान भाजपाक सत्तेत हाडपात मगोचें कितलें योगदान आशिल्लें तेंवूय सांगलें।
पळयात. उगीच हांव सरकाराचो तेंको काडून सरकाराक त्रासां हाडपा खातीर किंवा सरकार घडोवपा खातीर म्हजो केन्नाच प्रयत्न आसचो ना. कारण सरकार घडोवप हें कशें हें आमी जेन्ना 13 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां. आमी हें सरकार कशें घडयलें त्या वेळार म्हणून आज भारतीय जनता पक्ष 17चेर पावूंक शकले. हें जर सरकार घडूच नाशिल्लें जाल्यार तें त्या वेळार हें जावचें नाशिल्लें आनी त्या खातीर तांणी कितें केलें एकट्यान गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान वासरू मारलें. गडकरीन खुद्द नागपुराक भाशण केलां की आयाराम गयाराम बंद करा किंवा पणजेन भाशण केलां की जे गार्डनांत आमदार भोंवता तांकां आनी परत घेवं नाका म्हणून गार्डनां भोंवत रावंक दी म्हणून. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमकां दिसता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. हडफडे नागवेच्या लोकांक सतावपी प्रश्न चर्चेक घेवंक नाशिल्ल्यान हडफडे नागवा पंचायत वांगडी बेजार आसात. फकत 3 विशय ग्रामसभेच्या अजेंड्यार आयिल्ले देखून बाकीचे विशय चर्चेक घेवपाक मेळ्ळे ना अशें पंचायत अधिकाऱ्यान सांगलें. रस्ते, लायट, उदक आनी दोंगर कातरपाचो विशय केन्ना चर्चेक येता हाची थळावे लोक वाट पळयताले. लेखा परीक्षण आनी अर्थसंकल्प थारावपाचोच विशय ग्रामसभेच्या अजेंड्यार आशिल्लो देखून बाकीचे विशय चर्चेक घेवपाक मेळ्ळे ना अशें पंचायत अधिकाऱ्यान सांगलें. आमकां सिन्स दे सेड अजेंडाचेर फकत 3 पॉयंट आसले, कन्फर्मींग द बजेट आनी दुसरे कितें आनीक 2 पॉयंट आसले. पण आमचो लोकांचो आज लोक हांगा येवपाक कारण कितें आमचे इश्यूज आसले लायक वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. पण ते तेंच्यांनी अजेंडाचेर घेवंक ना. पण जेन्ना आमी आफ्टर दोज पॉयंट्स बजेट बी डिस्कस जाल्या उपरांत वी रिक्वेस्टेड द चेअर आमचे आयकपाक, कित्याक आमची एकूय ग्रामसभाक जावंक ना रायट फ्रॉम जानेवारी टील डेट. दीस इज द फर्स्ट ग्रामसभा आनी आमचे खूब प्रपोजल्स आसले आनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत सम ऑफ द मेंबर्स आमकां अश्युरन्स दिले सेयींग दॅट दे आर गोईंग टू टेक अप आवर इश्यू ऑन प्रायोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर अँड वी आर मिटींग द JE ऑन ट्यूजडे. सो वी आर सॅटिस्फाईड विथ द रिप्लाय. जे मेन म्हणटा ते अनाउन्समेंट ते काय करिना, ग्रामसभा आसतना अनाउन्समेंट बी काय करिना, फक्त एकूच नोटीस म्हणटा तो एक ग्राम तेंची पंचायतीन लायता आनी काय अनाउन्समेंट देवळांनी चर्चींनी काय अनाउन्समेंट दिना फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी सेकंड थिंग हांवें एक कितें प्रपोजल म्हणलो तो कितें आमची हिल कटींग जाल्लें म्हणून. सो हिल कटिंगेचेर तेंच्यांनी म्हाका कितें हें केलें लेटर धाडलें घरा कडेन सेयींग की ते तुजे पॉयंट्स कितें आहा पळय ते डिस्कस करचे ना हितून ग्रामसभेन. हय, सो डिस्कस करचे ना. सो म्हाका आतां एक कळोंक जाय केन्ना डिस्कस करतले. सो आमकां रायट ना हांगा उलोवपाक. लोकांची हांगा सजेशन आसली जाय तेंच्यांनी बरोवन दिल्लें आमकां की आमकां डिस्कस करूंक जाय. खंयचे रस्तो करून ते परमिशन दिला हो ना पळय ते दुसरे आसले एक टँक आनी लायट्स ते सब्जेक्ट आमी घेवंक ना. कित्याक ते आमकां BDOसून एक लेटर आसली पळय कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यार तुमी डिस्कस करूंक जायना म्हणून. पूण त्या कारणान लागून आमी ते सब्जेक्टाचेर पळय कोणें लेटर केले तांकां आमी पयलींच लेटरी केल्ली बाबा तुमचे लोकांक हाडचे पयलीं तुमी हांगा तुमचे हे सब्जेक्ट घेवचे ना, आमी फुडले ग्रामसभेक डिस्कस करुया म्हणून. आनी लोकांनी म्हाका दिसता हांगा ग्रामसभेक लोक थोडो जालो पूण लोकांनी सजेशन आमचें कितें तेंच्या आसलें तें आमी नोटीस काडना फुडें तेंचें मानून घेतले आनी तेजे प्रपोजल फुडले ग्रामसभेक आमी घेतले. बागा इज अ पार्ट काय लायट्स कलांगूट अर्दी पडटा आनी आरपोरा बागा पडटा. ऑलरेडी आमी ई कडेन ऑलरेडी मेळयल्या लायट आमच्या अर्द्या मिनटांनी आमची लायट वयता. तेन्ना आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या प्रमाणे तेणें सांगलें ईन आमकां सालेलकाराक वचून पर्सनल हांव वॉर्ड मेंबर वचून आनी आमचे DML वचून मेळयले आहा. तेन्ना लोकांचे उदकाचे आनी लायटीचे चड प्रॉब्लम आहा. बागा तर सारकेंच लायटीचे खूब प्रॉब्लम आहा. तेन्ना आमी ई ऑलरेडी सांगलां तेणी कोड ऑफ कंडक्ट कवर जाल्या उपरांत आपूण ते एक्शन घेता की ट्रान्सफॉर्मर कलांगूट चड गेस्ट हावजां आनी ताका तो पावर इम्प्रूव करपाक आनी कोड ऑफ कंडक्ट केल्या प्रमाणे तेन्ना मागीर आपूण करता म्हणून आनी ते इन्शुरन्स दिला तो विदीन 4 डेजान आपूण ते सॉर्ट आवट करता म्हणून. एज पर द एजेंडा आयज ते कितें 3 इश्यू आसले ते डिस्कस जाले आनी द ग्राम सभा वॉज व्हेरी स्मूथ and whatever development has to be done according to the proposal by the people will do it. No म्हणजे हेका कितें जालें हेका एनी न्यू प्रपोजल घेवंक ना कित्याक ओन्ली 3 एजेंडाज वॉज एज पर द एजेंडा वी हॅड गॉन. मागीर तरी लोकांचें सजेशन आसलें एंड वी हॅड मेड एन अंडरस्टँडींग दॅट एज पर द दिस थिंग वी आर गोइंग टू मेक द डेव्हलपमेंट. हडफडच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फॉरेनराक मारबडे केल्ल्यान हणजूण पुलिसांनी 19 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याक धरला.
मूळ महाराष्ट्रातल्या सोलापूरचो पूण सध्या नागव्या रावपी आशफाक मुजावरान एका फॉरेनराचेर हडफड्या हल्लो केल्लो. पुलिसांनी आरोप्याक कस्टडीन दवरला. ताचे वाहनय ताब्यात घेतला. 10 दिसां आदी ही घडणूक घडिल्ली. 22 तारखेर 22 मे 2019 आम्ही एक अंजुना पुलिसांनी केस रजिस्टर केली. तातूंत एक फॉरेनर लेडी रशियन नॅशनल ताका आरपोरा एकट्या भुरग्यान विथ एविएटर मोटरसायकल ताका फॉलो केला आनी तो ते 200-300 मिटर तेजे फाटोफाट फॉलो करपाक लागलो. ताका गाळी मारपाक लागलो, एब्यूज करपाक लागलो. तेजे उपरांत तेणी ताका एसॉल्ट केलें फॉरेनर लेडी. मागीर आमी इमिजिएटली सर्च केलें सगळ्या एविएटर जितले मोटरसायकल आहाय तितले एविएटर व्हेरीफाय केले अख्ख्या नॉर्थ गोवा. आनी तितूंतले आमकां कळ्ळें एक एविएटर ते एक्युजा आमी फायंड आउट केलो. एक्युजाचें नांव आहा अशफाक सन ऑफ नबीरुल्ला मुजावर, एज 19 years. हो स्टुडंट तो 12th शिकता प्रायवेट इन्स्टिट्यूटान आनी रावपी नागोवा गोवा आनी नेटीव ऑफ सोलापूर महाराष्ट्रा. ताका आमी आज फायंड आउट केलो आनी विथ एविएटर मोटरसायकल आनी ही वॉज अरेस्टेड अंडर द अरेस्ट कम अटॅचमेंट पंचनामा. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पत्रकार संजय ढवळेकारान बरयल्ल्या 2 मराठी पुस्तकांचे पणजे प्रकाशन जाले. हाती राहिले धुपाटणे आणि राजकारण गेलं चुलीत ही ती 2 पुस्तकां. दोनय काल्पनीक राजकी कथा. पणजे जाल्ल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक अभिनेत्री डॉक्टर मीनाक्षी मार्टिन्स आणि लेखक उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हजर आशिल्ले. तांणी कार्यावळीची दिवली पेटोवन उक्तावण केलें. त्या उपरांत मानेस्तांचे हस्तुकी पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. राष्ट्रीय राजकारण हातूंत ना, फकत गोंयच्या राजकारणाचेर उजवाड घाला अशें लेखक संजय ढवळेकारान सांगलें. मगाशी मी म्हटलं तसं याच्यात इतिहास नाही आहे, याच्यात वास्तव खूप कमी आहे, वास्तवाचा आधार आहे. काही कथांमध्ये आता दुसरं जे पुस्तक आहे की राजकारण गेले चुलीत, यातल्या बऱ्याच कथांमध्ये मनोहर पर्रीकर आहेत. ते वेगळ्या नावानं आहे, मी आता कुणाच्याच नावाची आणि जुळवाजुळव करणार नाही, ते तुम्ही करा नंतर वाचताना. कित्येक विषय यातून राहिलेले आहेत. नॅशनल विषय एकही घेतलेला नाही आहे. राष्ट्रीय राजकारणातला 100% गोव्यातल्या राजकारणाचाच विषय घेतलेला आहे. कारण मला वाटतं की मी जर गोव्यात राहतो आणि गोव्याचं काहीतरी माझ्या हातून लिखाणातनं लेखणीतनं बरं व्हावं असं व्हायचं असेल तर हे गोव्याचेच विषय घ्यावे, गोव्यातल्याच व्यक्ती घ्याव्या आणि त्या आपल्या ताकदीप्रमाणे आपण बुद्धीप्रमाणे आपण लिखाण करत जावं. ह्या दृष्टीतनं, ह्या भावनेतनं, अत्यंत प्रामाणिक भावनेतनं हे सगळं लिखाण झालेलं आहे. कार्यावळीक हजर आशिल्ले ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, अनिल खवटे, उत्पल पर्रीकार आणि हेर मानेस्तांक लेखक संजय ढवळेकारान आपल्या पुस्तकाच्यो प्रती भेटयल्यो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि गणित ही देशाचे उदरगती खातीरची मुळावी क्षेत्रां. कला, संस्कृताय, संगीत, नृत्य हे देशाक चैतन्य दिवपी स्रोत. उत्पल पर्रीकारान सांगले. ही क्षेत्र जरी वेगवेगळी असली तरी देशाचे उदरगतीत तांचो वाटो समान आसा अशें तो म्हणटा. डान्स स्पोर्ट्स कावन्सिल ऑफ इंडियान आयोजीत केल्ल्या साऊथ इंडिया डान्स स्पोर्ट्स अजिंक्यपद सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उत्पल उलयतालो. डान्स स्पोर्ट्स कावन्सिल ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष बलविंदर सिंग, निर्भय भावचो अध्यक्ष सुदेश साळगांवकार ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आय लायक टू एक्सप्रेस स्पेशल ग्रॅटिट्यूड टू द निर्भय टीम. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट अँड इमोशनल फॉर मी टू वॉच देअर प्रेझेंटेशन डान्स. Actually, they say that STEM fields, that is science, technology, education, engineering and mathematics, is like the driving force of the nation. The STEM fields give prosperity to the nation. Arts, culture, music, dance gives happiness to the nation. And I think the latter, that is happiness, is much more important than prosperity, although we should strive to achieve both. हांव इतलेंच उलोवपाक सोदता. I won't take much time. Again, I would like to thank everyone from the organizers for inviting me. कि डांस बॉल काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया में चैंपियनशिप होती है, लेकिन जो साउथ इंडिया डांस चैंपियनशिप जो गोवा में हो रही है वो अपने आप में एक बहुत ही प्रॉपर वेल मैनेजमेंट के साथ हो रही है.
ऐसी मैनेजमेंट के साथ, ऐसे प्रिपरेशन के साथ आज तक हमें साउथ इंडिया डांस चैंपियनशिप नहीं देखी होगी शायद ऑल ओवर इंडिया में। कि रियलिटी शो आप लोग देखते हो, रियलिटी शो में जाने के लिए आपको बहुत ट्राई करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपको मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे सब पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन वही टैलेंट को निखारने के लिए, वही टैलेंट को एक मंच देने के लिए, वही टैलेंट को एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा समागम ओपन हुआ है कि जिनके जरिए आपके बच्चों के अंदर का टैलेंट, आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट पे दिखा सकते हो और आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हो। कार्यावळीचे सुरवेक निर्भय भव डान्स पंगडान खाशेले नृत्य सादर करून आदलो मुख्यमंत्री तसेच भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराक आर्गां ओपली। मान तुका बळिश्ट गोंयकाराचो व्हडे जैताचे तडेक पावोवपाक दीस पळयलो ना रात तुवें, व्हडे जैताचे तडेक पावपाक दीस पळयलो ना रात तुवें, मरणाचे निमणे क्षणार भाई दिलो सगळ्यांक साथ तुवें। स्कूटर पे घूमते थे, सड़क किनारे चाय पी लेते थे। रास्ते के किनारे चाय लेना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा काम पॉलिटिशियन ने करना चाहिए। सब इन्फॉर्मेशन आपको राज्य की वहाँ मिल जाती। पणजेच्यान आमचा व्हिडिओ पत्रकार इरशाद शेख। पेडणे म्हाल आणि नाटकांचे नातें वेगळा नजो अशें कसलोच उत्सव नासतना फकत लोकांचे मनरिजवणेक लागून मांद्रेच्या नाट्य कलाकारांनी दांडोस वाड्यार शेनवारा विनय केळुस्कराच्या कडेलोट हे नाटक सादर केलें। राष्ट्रोळी तरुण बाल हौशी नाट्य मंडळाची ही निर्मिती आशिल्ली। प्रमोद नायक सूत्रधार आशिल्ल्या ह्या नाटकाचें उदय नायकान दिग्दर्शन जाल्यार निलेश नायकान सहाय्य दिग्दर्शन केल्लें। गोविंद आजगांवकार निर्मिती प्रमुख आशिल्लो। संजय नायक, आनंद नायक, निलेश नायक, उदय नायक, विवेक नायक, महेश नायक, आनंद मोरजकार, सिद्धेश नायक, करण नायक आणि रशिला पळान ह्या नाटकात यशस्वी भूमिका केल्यो। भुरग्यांनी नांदी सादर केली। पळयात ह्या नाटकातले कांय खीण। दूर करण्यासाठी मी नाही समजलो अप्पन आहे कशाला वडे वाट काढताय तुम्ही, सारं काय खाऊ आहे तुम्हाला म्हणून हे घर फोडलंय म्हणजे ते जाऊ दे, तू मला अगोदर सांग तू कसा आहेस। अगदी तुला दिसतोय कसा? हा मला दिसतोय कसा। चल काही बोलू नकोस तू माझ्याशी। अक्का काही बोलू नकोस, मी बोलणार नाही तुझ्याशी। तुला कापूस तोडण्याची गोष्ट सांगू का? नाही, मला काहीच ऐकायचं नाहीये। जा कान टोपरी झबली मग तो खेळून खेळून भाग दमून झाला की मग दूध पिता पिता झोप लागेल। झोपून लागली, झोपेतून उठला ना तर मग मी त्याच्यासाठी अंगाई करीन। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे। 31व्या सब ज्युनियर आणि सिनियर राज्य पावण्यावेल्या एक्वेटिक अजिंक्यपद सर्तीक म्हापशेच्या पेडे स्विमिंग पुलाचेर आरंभ झाला। गोवा स्विमिंग संघटना आणि गोंय खेळा प्राधिकरणान ही सर्त घडोवन हाडल्या। हे सर्तीत गोंयभरच्यान 155 स्विमर्सांनी वांटो घेतला। थियेचो आमदार निळकंठ हळणकार मुखेल सोयरो म्हणून जाल्यार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मानाचो सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।